नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्रा खाला येवपी हडफड्यांतल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरांत पातळिल्ली बांदावळ केली मातये बरवण. ह्या नादी क्लबान 25 लोकांचो घेतिल्लो जीव. थायलंडाक पळून गेल्ल्या सौरभ आनी गौरव लुथराक काढली ब्लू कॉर्नर नोटीस. जाल्यार 2 जाणांचेर काढल्या लुकआउट नोटीस. श्रीस्थळ काणकोण गावात एका व्हडल्या सोऱ्याच्या टाकयेंतलो वेस्ट सोडला उक्त्यार. लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ. आमकां ही वेस्ट हांगा नाकाच, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन अधिकृतपणान केल्या युतीची घोषणा. काँग्रेसीन देंवयल्या 36 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात. गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघात उमेदवार केल्या उबे. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन केली तिसरी वळेरी जाहीर. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान मोर्जे आनी खोर्ले मतदारसंघातल्यान एकामेकाड आपआपले उमेदवार केल्यात उबे. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस म्हणटात इट्स फ्रेंडली फायट. महाजनकीचो वाद सोडोवपाक सरकाराक आयला अपेस. मयेच्या कारबोटकार गटान घेतला जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय. आता पळयात खबरो विस्तारान. राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्रा खाला येवपी हडफड्या वाठारांत आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरांत अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये बरवण करपाक सुरवात केली. ह्या नादी जुलयांत लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली, पूण उपरांत ताची पुनर्बांधणी केली. पळयात. राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्रा खाला येवपी हडफड्या वाठारांत आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरांत अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये बरवण केली. ह्या नादी जुलयांत लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली, पूण उपरांत ताची पुनर्बांधणी केल्ली. हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू असताना फ्लेअर गनाचो वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागिल्लो. छप्पर लाकडाच्या आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतिल्लो. ह्या उज्यात वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत गोंयांत तिडकीचे ल्हार पातळिल्ले. ह्या संदर्भात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केला, जाल्यार आनीकूय अटक जावपाच्या मार्गार आसा. क्लबाच्या दोनूय धनयांनी भारता भायर पळ काडिल्ल्याचेय मुखार आयले. आमकां since we are tourism department, we are only concerned with the encroachment on the beach. So whatever encroachment is there towards the beach side, we are going to demolish it. So this is an illegal encroachment on the beach. Yes. So कितले एरिया सर एन्क्रोच केला? 198 square meters. 190. त्यांना नोटीस बीन पयली गेल्ली काय आता? This is the many times they have done it in the past. In July we had already demolished it. Now again we are demolishing it. सो त्यांच्यानी डेमोलिश करून परत परते बांधले. ओके. आणि बाकीचो आता वयलो स्ट्रक्चर जो आसा तो उडयतले आख्खो उडयतले ना we are only concerned towards the encroachment on the beach side. बीच साइड. ते मागीर दुसरे डिपार्टमेंट concerned department has to do it. ओके. So encroachment is not the first time. This is most of the times encroachment केल्ले वयता आणि तुम्ही परत ते डेमोलिश करत वयता. किती स्ट्रिक्ट आणि फायनल ऍक्शन घेतले वयता? आणि नाही परते बांधतकर म्हणजे we'll have to take demolish it only and take action. कित्याक सांग सर आता कित्याक एकदा डेमोलिशन केलं डिपार्टमेंट आणि परत डिपार्टमेंट डेमोलिशन करता पण तेजेर कांयच परमनंट हे काय ना तेजेर. कित्याक सांग जर अशें वायलेशन करीत रावलो आणि डिपार्टमेंट येवन मोडीत रावलो तेकाय हे दिसना. Many times we have done it before. Now we are doing it again today. सर हे एकूच स्ट्रक्चर आसा काणी स्ट्रक्चर आसा आयज? ना हाजेरूच आसा सद्याक ओनली दिस वन. सो आनीकूय स्ट्रक्चर आसतली फुडें अशी जर ना, कोण एन्क्रोच करता जाल्यार? If we get complaints in the future, we'll obviously take action. नमस्कार. हांव सध्या वागातोर बिचाचेर ज्या जाग्याचेर रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा थंयसर. आणि सध्या तुमकां खबरूच आसतलें की हाचे जे ओनर आसा गौरव आणि सौरव लुथरा हांचे हे रेस्टॉरंट आसा. आणि आता टुरिझम डायरेक्टराच्या आदेशानुसार कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार हांगासर आता सध्या हे जे रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा हे खंय तरी आता डेमोलिश केले वयतले. या रोमियो लेनाचे जे रेस्टॉरंट आसा हेजे जे स्ट्रक्चर आसा हे बीच लायनीक खंय तरी येवन एन्क्रोच केल्ले आसा. त्याच कारणाक लागून खंय तरी जी एन्क्रोच केल्ली जी स्ट्रक्चर आसा ती टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या तर्फे हांगासर हे इल्लिगल जे स्ट्रक्चर आसा हे डेमोलिश केले वयतले. सध्या हांगासर जी कन्सर्न अथॉरिटीज जॉयंट मामलेदार तशेंच डायरेक्टर ऑफ टुरिझम
आणि जी बाकीची जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात ती सध्या हांगासर पाविल्ली आसा डेमोलिशन करपा खातीर. सध्या काही वेळातूच हांगासर JCB पावतली आणि डेमोलिशन जे आसा ते हांगासर केल्ले वयतले. याची जी पुराय डेमोलिशनची जी अपडेट आसा आमी काही वेळातूच तुमकां दिले वयतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. थायलंडाक पळून गेल्या लुथरा भावांचेर पुलिसांनी 2 ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केल्यात. तशेंच अजय गुप्ता आणि सुरेंद्र खोसला सयत हे 4 व्यक्ती आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. आता मेरेन ह्या प्रकरणात हंजून पुलिसांनी 5 जणांक अटक केल्यात. निलंबित केल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली जाल्यार हडफडेचे आदले सचिवान अजून पुलिसांच्या समन्साक जाप दिवंक ना अशी माहिती गोयचे पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मान दिली. So, as we had informed you earlier also on the registration of case, after the incident, all the agencies had reached to the spot, police, fire and the concerned officials, and that 25 dead bodies were taken to the hospital immediately. And as far as the investigation is concerned, we have arrested till now 5 people. All are from the management of the nightclub, and regarding the owners and the partners of the concerned nightclub, we have opened the LOCs and the blue corner notice, and coordination with CBI and Interpol is also going on so that we apprehend them, and they brought the 2 of them who fled India. We are in the process of getting them back to India, and the other accused also which are in our radar, teams have been formed and sent to different parts of the other states also, and we are after them to put them behind. He is one of our accused. We are after him, and we've opened his LOC also. We've issued warrants against all 3 of them. आपको ये बताया मैंने कि उनकी LOC खोल दी गई है, वो लोग इंडिया में नहीं हैं, और हम लोग CBI और इंटरपोल की मदद से उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करें. But how do they flee away? They were in Goa by this No, course they were of time. not in Goa on the incident. श्रीस्थळ काणकोण पंचायत वाठारात कितलीशीच वर्सां जाली एका व्हडल्या सोऱ्याच्या टाकयेंतलो वेस्ट गांवचेर टिकिंग टायम बॉम्ब जावन रावला. आता ह्या टाकयेंतलो बुरसो वेस्ट कुशीकच खड्डो मारून सोडिल्ल्यान गांवांत बुरसो वास पातळा. तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन आनी सैमीक नाशाडी जावपाचो धोको निर्माण जाला. थळाव्या पंचायतीक कळय नासतना ही कामां चलिल्ल्यान सरपंचान खर तिडक उक्तायल्या. गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या आदी लेगीत श्रीस्थळ काणकोण पंचायत वाठारांतलो हो टिकिंग टायम बॉम्ब उजवाडाक हाडला. कितलीशींच वर्सां जालीं थळावे ह्या टाकयेचेर कागाळी करत आशिल्ले, पूण तांकां फक्त पोकी आश्वासनांच मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आता तर पंचायतीक विश्वासात घेनासतना ह्या टाकयेंतलो वेस्ट काडपाचें काम उक्तेपणान चलिल्ल्यान थळाव्यांनी आनी पंचायतीन सुवातेर वचून बोवाळ केलो. तशेंच संबंदितांक धारेर धरले. हो वेस्ट ह्या नादी लेगीत लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करतलो आनी आजून मेरेन करत आसा. आता तर हो वेस्ट उक्त्यार सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन आनी सैमीक नाशाडी जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावपाची मागणी केल्या. आयज जो हांगाचो इश्यू जाला मॉलेसिसाचो, त्या खातीर फाटले कितलेशे पयलीं आमी प्रयत्न करताले पूण कांय मेळनासले. आतां JCB वाल्या कडल्यान नंबर घेवन तेंचो जो बायर आसा त्या मॉलेसिसाचे, रेणुका ट्रेडलिंग म्हणून तेजी कंपनी, अनिल म्हणून कितें तर नांव तेजें. सो आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केलें, ताका कॉल करून तेजे कडेन बेश्टेच उलयले की आमी तेजी हितचिंत कशें करून. तर तेणी उलयता उलयता सगळी इन्फॉर्मेशन दिली की हितून भितर सगळे सरकारी यंत्रणा शामील आसा, मंत्री आसा, मुख्यमंत्र्याचें सुद्दां नांव घेतलें. तेतून कितें तथ्य आसा काय आमकां खबर ना, पूण सद्याक तरी जेशें कळ्ळां. आनी मागीर तेजे नंतर मागीर आमी परत प्रयत्न फोन मारलो, लावडार घातलो. डेप्युटी कलेक्टर आसलो, मामलेदार आसलो, तेंचे मुखार तेंच्यांनी सरळ सांगलें की आपूण सगळ्याच्या कॉन्टॅक्टान आसा आनी जर कितें जालें जाल्यार सगळे तेल लायत म्हणटा तो, आपूण डायरेक्ट CMA कडेन उलयतलो म्हणटा. सॉलिड बेस में लिक्विड बेस में मालूम नहीं पड़ा, उसके लिए वो निकाल के ऐसा नहीं रहे, ऐसा नहीं रहा. वो 6 महीने पहले वो इशू रेज हुआ था. अभी तक आज इसी पॉइंट पे है आप लोग. नहीं, एक्चुअली कल लेटर हमको मिला, उसके बाद ही हम कालू चालू कर. लेटर मिलने में लास्ट वीक ही लेटर मिला सर हमको.
10 days बिफोर लेटर मिला। क्या करने के लिए दिया था वो लेटर? डिगिंग करने के लिए दिया था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेटर दिया था। हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल किस बेस में, सॉलिड है लिक्विड है मालूम नहीं पड़ रहा है सर। उसके लिए अगर फायर होगा नहीं होगा वो भी मालूम नहीं पड़ता है। उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये मटेरियल पूरा चेक करने के लिए फायर को भी किया था सर। कार्य वो पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम रेडी कर रहे हैं, वो पूरा लेके जाएगा सर। जो कुछ मटेरियल हम नीचे नहीं छोड़े। तुम बोल रहे हैं ना चेक करने के लिए, तुम्हारा वो वाटर खुदाई कौन गया? कल फायर इंजन को बुलाया था। नहीं, फायर छोड़, वो खुदाई कौन गया? ट्रांसपोर्ट तुम्हारा कौन आदमी खड़ा इधर खड़ा था? एक आदमी भी खड़ा नहीं सर। टंगी चालत आपको मालूम नहीं ना, वाटरप्रूफिंग और एक आदमी नहीं है इधर तुम्हारा। 4 इंच नीचे अभी मिट्टी डालने के बाद थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, मला एक काम करा, वो सब जमीन में जाएगा ना। एसिड डिस्चार्ज केल्ले आसा हांगा आनी ते आमकां कांयच खबर नासलें, आज कळ्ळें म्हणून आमी आयले हांगा। आनीक पळयल्यार सगळे फोंड मारून हे हातून भितर घालपा मेळना। सो आय विल इश्यू देम ऑर्डर टू स्टॉप दिस। हे जे आता ही गोष्ट जी जाली पण आमकां काय खबरच नाही। एक्सकवेशन करून ऑलरेडी हांगा हे पीट तयार करून डिस्पोज करपाची तयारी जाल्ली आहा आनी खबरच ना। आज हे बाबा सगळ्याचे बॉल जाता आमी कितें पळोवपाक मेळना म्हणून जाल्यार हांगा वेगळे घडलेले आसा आनी हे एकदम हानिकारक आसा। हे हेल्थाक कशें माल पडपाक शकता आनी हे जर तेमी जर आज हेजेर नजर पडनाशिल्ली न्ही जाल्यार हे अशें हांगच्यान वाट करून दिन सकयल नाला वचून सकयल न्हंय मेळटा आशिल्लें। हे न्हंय मेळून ते न्हंय आनी दरी आमगेल्या हांगा राजबाग तारीर एक कडेन जाल्ले आसा, थंय फूल न्हंय हेजान नुस्तीं सुद्दां मरून वयर पडटा आशिल्ली। हांगा क्या चलता है वो सालों को मैं देखता है, मैं सीएम से बात करता है, ही भाषा कॉन्ट्रॅक्टर आली त्या सायडीन दवर। आता इश्यू कितें आसा, ही जी टाकी मारून दवरला, हे जे उदक आसा तें ऑलमोस्ट 6 इंच कालच्यान देंवलां आसतालें सकाळ, परत आज फिलिंग केलें तेन्ना 2-3 इंच भरला। हे सगळें जमनी भितर वचून पयलीं म्हळ्यार ही ग्रीनरी आसा ती डॅमेज जातली, सगळें उदक भितर वचून सकाळ व्हाळां वतलें, शेतां वतलें, मागीर दर्या वतलें। हेजेर कोण एक्शन घेवपा ना। आतां आमदार येवन गेलो, हेका कोणा हें कर तें कर, हेका लेटर कर तेका लेटर कर, लेटर करून हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना। हे ताबडतोब पंपिंग करून व्हरून खंय तरी डिस्पोज करपा जाय। पण आज दुर्दैवान तुगेलो काल सान तुगेली डिगिंग चालू आसली, कोणाक कितें करता काय खबर ना। पयलो अकस्मात तेंच्यांनी आख्खो पळय फूल मोलेसीस हिंगा डिस्पोज केलो। म्हळ्यार हेजे अर्थ कितें तुगेलो एडमिनिस्ट्रेशन हिंगा काणकोणाक दिलें तर हांव म्हणटा एक सामकें कॉलेप्स जाल्लें आहा। कांयच कोणाक वालो ना, कोणाक किंमत ना, काय ना। आज तो तुगेलें ओपनली नांव घेता, कोणाक काबस्ता आहा तुगेलें ओपनली नांव घेवपाक? पळोवपाक शकता हांगा जें आसा डंप केल्लें आसा आनी अशें भायर सोडपाक जें आसा तेंच्यांनी वाट दवरली आसा। आतां सकयल न्हंय आसा, वळ आसा, समुद्राक जें आसा हें वचोन मेळपाक शकता आनी आमची सगळीं झाडां आसा तीं काबार जावपाक शकता। हांव सरकारा कडेन मागता की तेमी बेगीनच्या बेगीन हेजें सोल्युशन काडचें। सरकार कितें करता म्हाका खबर ना, हें कित्या खातीर अशें करून दवरला, आमची लोकांक त्रास करपा खातीर हें कांयच समजना। बेगिनल्या बेगीन तें जें आसा तेमी हें डंप केल्लें सुद्दां टँकरां भरून जें आसा तेमी भायर व्हरचें। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपण। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन अधिकृतपणान युतीची घोशणा केल्या। काँग्रेसीन उत्तर गोंयांतल्यान 19 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 17 उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात। तशेंच गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघात आपले उमेदवार उबे केल्यात। उरिल्ल्या मतदारसंघांनी अपक्ष उमेदवारांक तेंको दितले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन अधिकृतपणान युतीची घोशणा केल्या। काँग्रेसीन उत्तर गोंयांतल्यान 19 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 17 उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात। तशेंच गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघात आपले उमेदवार उबे केल्यात। उरिल्ल्या मतदारसंघांनी अपक्ष उमेदवारांक तेंको दितले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। मजगती आरजीपी कितले फावट दिल्लीक गेला हाजी वा त्या भेटींची तपशील म्हाका खबर ना। आरजीपीक बरे हेतून एकठांय हाडपाचो फुडाकार हांवें घेतिल्लो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे कडेन संबंदीत जावन हे मुखार व्हेले। आमची एक ल्हानशी बसका जाली, त्या उपरांत कांयच ना। अचकीत आमी पळयले आरजीपीची भेटीचे पोस्ट। आरजीपी आमदाराच्या म्हणण्या प्रमाण ही भेट अधिकृत SIR संबंधित आशिल्ली। गोंयच्या SIRचेर चर्चा करपाक आयतारात दिल्लीत खंयचे कार्यालय उक्ते उरता तें म्हाका खबर ना, पूण परत येतकच ते आमचेर टिप्पणी करपाक लागले। दिल्लीत कितें तरी जादू जालो जातूंत हो अंतर पळोवपाक मेळ्ळो अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान दिली। वेर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आमी काही इंडिविज्युअल हू आर स्ट्रॉंग आनी जातून जिखपाची शक्यता आसा अशें आमी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करून सर्टन प्लेसीस वी आर बॅकिंग सम इंडिविज्युअल इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स।
North Goan, we have filed nomination at 19 places, and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So altogether, we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa, where Goa Forward are fighting those seats. नॉर्थ गोवान आतांच बाब अमित पाटकरान सांगला ते भशेन आमी 5 सीट कॉन्टेस्ट करतात. मोर्जी, धारगळ, खोर्ली, कारापूर, सरवण आनी मये. आनी साऊथ गोवान शिरोडा, राय, रिवणा आनी पैंगिणी. हे आमचे 9 सीट. आता बेसिकली गोंयचे जनतेक जाय की सगळे एक जावन झगडूचे म्हणून. सो एकवटान BJPक वडोवया अशें एक सेंटिमेंट आसा, आनी हो सेंटिमेंटाक मान दिवन आमी आमचे एलायन्स जे 2022चे पयलीं आशिल्ले ते आमी कंटिन्यू केला. हे एलायन्सान आनी दुसऱ्यांकूय भाग करचे आनी एलायन्स व्हडलें करचें इन बिगर ऑर ग्रँडर एलायन्स हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो. पूण हो विचार काही कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा ते कारणां खातीर हो विचार म्हणल्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना. म्हणल्यार एक ग्रँड एलायन्स जे करूंक सोदताले तो तें जालें ना. पळय हांव नको तें दिल्ली विजीट कितलेदां जालां, वो ते दिल्ली विजिटान कोणाक मेळून कितें जालां, पूण कितें जालां तें गोंयचे जनतेन पळयलां. आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें. ते म्हजे व्हडले आमी कशें न्ही आनी म्हजे सोयरेय न्ही, पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया. हे इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनी बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेले. आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली. ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार वो कितें ते उलोवंक लागले. तातूंत हांव नाशिल्लो इनवॉल्ड खंयच. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटा ते हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक तांच्या आमदारान म्हणलें की SIR. आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता गोंयचे SIRचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक हें म्हाका खबर ना, ऑर इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन. आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें आसूंक शकता, पूण रिजल्ट कितें जालो, रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले. ते चडपाचें सोड, अरे उलया तरी मरे. 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक. हांव, अमित पाटकर आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन. ही लज आमकां सांगपाक गोंयचे जनते फुडें. कसलें एलायन्स उलयता आमी, ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स कसलें, वेन पार्टी प्रेसिडेंट्स हॅव नॉट मेट, हॅव नॉट इवन सेट फॉर अ कप ऑफ टी. सो कितें तरी दिल्ली जादू जालो विच हॅज मेड अ डिफरन्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांतले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आपली 3री आनी 4थी वळेरी जाहीर केली. 3ऱ्या वळेरेंत 13 जाल्यार 4थ्या वळेरेंत 4 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. मजगती युती आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान मोर्चे आनी खोर्ले मतदारसंघांतल्यान एकामेकाड आपापले उमेदवार उबे केल्यात. हे विशीं काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक विचारल्यार ते सांगतात इट्स फ्रेंडली फायट म्हणून. पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या. वेंचणुकेक लागीं लागीं 11 दीस उरल्या. हेच फाटभुंयेर काँग्रेसीन उमेदवारांची 3री वळेरी जाहीर केली. तातूंत उत्तर गोंयांतल्यान 6 जाल्यार दक्षिणेंत 7 मेळून वट्ट 13 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंयांतल्या हरमल मतदारसंघांतल्यान नेटी फर्नांडीस, मोर्जे प्रियंका दाबोळकार, शिवोले रोशन चोडणकार, शिरसय निलेश कांबळी, खोर्ले ग्लेन काब्राल, सेंट लॉरेन्स उज्वला नायक. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या नुवे मतदारसंघांतल्यान एन्थनी ब्रागांझा, कोलवाच्यान वेनिसिया कार्वालो, बाणावले लुइसा पेरेरा रॉड्रिग्स, दवल्ले फ्लोरियानो फर्नांडीस, नावेले मेलिफा कार्दोजो आनी धारबांदोडा दिनानाथ गांवकर हांकां उमेदवारी दिल्या.
मजगती आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं युती आसा, पूण खोर्ल्या आनी मोरजे मतदारसंघांनी दोगांयनी एकामेका आड आपापले उमेदवार जाहीर केल्यात आनी प्रचारूय नेटान चालू आसा. हे विशीं काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक विचारल्यात ते सांगतात इट्स फ्रेंडली फायट म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मये गावात परत एक फावट महाजनकीचो वाद वयर सरला. महाजनकीचो वाद सोडोवपाक सरकाराक अपेस आयला असो दावो करून कारबोटकार गटान येता ते झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतला. मंगळारा मया घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत यशवंत कारबोटकार हांणी ह्या निर्णयाची म्हायती दिली. महाजनकी मेळची म्हणून फाटलीं 57 वर्सां कारबोटकर गटाचो संघर्श सुरू आसा. न्यायालया कडल्यान न्याय मेळ्ळा, मात देवस्थान समिती आनी सरकार काना मनार घेना असो कारबोटकार गटाचो आरोप आसा. केळबाई देवस्थानाचो वाद खूप वर्सां मेरेन चलता. खूप वर्सां मेरेन म्हणजे 1968 पासून कोर्टान. तर 1968 कोर्टान केस घातलेली आमच्या फावरार जाली. परत गोंयची सगळी कोर्टां सोंपली तेंच्यांनी अपील करून करून. एकूय केस त्यांच्या फावरार जावंक ना, कोणाच्या परब कमिटीच्या फावरार जावंक ना, सगळे आमच्याच फावरार जाल्यो. निमाणे सुप्रीम कोर्टाची ही 68तली केस आणि सगळी कोर्टांत मागीर ही हायकोर्टाची केस आणि मागीर निमाणी ही सुप्रीम कोर्टान एंट्रीच केस घेवन कोर्टां सोंपली. तेज्या उपरांत आमकां महाजनकीच्या लिस्टान तेंचें नांव घालूंक जाय आसलेलीं, ती घालूंक ना म्हणून आमी वाट पळोवन मागीर तांकां अरेस्ट कर म्हणून दिवचें केस घातली. आमी CMा कडेन गेले आनी CMाक बरोबर सगळें सविस्तर बरयलें आनी दिलें कितें 57 वर्सांचो रेकॉर्ड सगळो दिलो पेपर हे सगळे. आनी ताका सांगलें तूं तर हे वाच मागीर, म्हाका फक्त 15 मिनटां टायम दे, आतां नाका, तुका फोन कर केन्ना जाता तुका देवस्थाना संबंदी म्हायती सांगता मागीर वाच कितें जालां तें आनी निर्णय घे. आमी 57 वर्सां जालीं, आमचे जाणटे सगळे मेले सगळे देवान करून. तर तेणी तिनूय फावटी आफयता तुका म्हूण सांगलें आनी आफोवंक ना. आमी मागीर एक आमचो किशोर नायक गांवकार जे आसा ताका ही आयडिया विचारपाक गेले. तेणें आमकां सांगलें तुमच्या सरकाराक बंद केल्या शिवाय तोंड बंद केल्या शिवाय तुमचें काम जावचें ना कोर्टान. म्हणून आमी कितें निर्णय घेतलो आतां की आतां हें इलेक्शन येयल्लें आसा, ह्या इलेक्शनाक बहिष्कार घालचो. तरी आमची घेता जाल्यार पळोवया धाड म्हणून आमी त्या खातीर आतां सगळें आमचें सगळ्यांचें मत अशें आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करचें ना. मयेच्या श्री बाळवंश देवळांतल्यो देवदेवतांच्यो पोरण्यो मुर्त्यो आतां राजाच्या वस्तू संग्रहालयांत पळोवपाक मेळटल्यो. ह्यो मुर्त्यो विसर्जीत करिनासतना देवस्थानान त्यो पुरातत्व खात्याच्या सुवादीन केल्यात. पळयात पुराय बातमी. मये बाळवंश देवस्थानान घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयाक लागून ह्या देवळांतल्यो पोरण्यो मुर्त्यो आतां गोंयच्या वस्तू संग्रहालयांत पळोवपाक मेळटल्यो. देवळांत नव्या मुर्त्यांची स्थापना केले उपरांत पोरण्यो जांकां 3 दशकांचो इतिहास आसा ह्यो मुर्त्यो बाळवंश देवळांत दवरिल्ल्यो. मंगळारा इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांचे हाजिरेत देवस्थानान ह्यो मुर्त्यो पुरातत्व खात्या कडेन सोपयल्यो. देवस्थानाचो हो निर्णय हेर देवस्थानांनी देख घेवपासारको आसा अशें राजेंद्र केरकार हांणी म्हणलां. आयज गांवकरवाडा हे बाळवंश जे देवस्थान आसा त्या देवस्थानची सगळी समिती जी आसा तेंच्यांनी गोंयान एक देख दिवपी काम केल्लेलें आसा. ते म्हणजे तेंच्यांनी हांगासर जेन्ना नवीन मुर्ती प्रतिश्ठापना केली तेन्ना तेंच्यांनी ज्यो जुन्यो मुर्त्यो आसल्यो, खरें म्हणजे जुन्यो मुर्त्यो ज्यो आसा तांकां जवळ जवळ 3 शतकांचो इतिहास आसा आनी अश्यो मुर्त्यो ज्यो आसा तेंच्यांनी हांगासर सुरक्षीत दवरून त्यो आतां राज्य पुराण वस्तू संग्रहालय जे आसा पणजी तेंच्यो ज्यो अधिकारी आसा मनीषा गोयेकर हांगासर येयल्ले आसा तर तेंच्या वांगडा बाकीचे जे पदाधिकारी आसा तर तेंच्या उपस्थितीन ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो तांकां दिताल्यो. आनी हांव हे कारबोटकर कुटुंब आसा हांगासर जे मये गांवच्या इतिहासान तेंचें म्हत्वाचें स्थान आसा, मये गांवची संस्कृती आसा तितून तांकां म्हत्वाचें जागा आसा अशा लोकांनी हो एक दूरगामी निर्णय जो आसा तो घेतलेलो आसा. गोंयान कितें जाता की जेन्ना एखाद्या मंदिराची स्थापना जाता आनी थंय जेन्ना नवीन मुर्त्यो स्थापन करपाच्यो प्रतिश्ठापना करपाचे लोक ठरयता तेन्ना त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो सरळ व्हरून एक तर न्हंयन नाजाल्यार बांयन नाजाल्यार तळ्यान सोडटा. पूण हांव ह्या पुराय कारबोटकर कुटुंबीय जे सगळे आसा
तांकां नमस्कार करता की तुमी हो आमचो गोंयचो जो वारसो आसा जो उदका पोंदा वयता रावतलो जो नश्ट जातालो आनी फुडल्या पिळगेक कारबोटकर समाज कितें आसलो हांगा मयां ताचो पुरावो कितें हें देवूळ जें आसा हें देवूळ तुमी नवीन बांदलेलें आसा पूण तुमच्या अस्तित्वाचो पुरावो कितें जाल्यार ह्यो मुर्त्यो आसताल्यो आनी ह्यो मुर्त्यो तुमकां कितल्यो वर्सां तुमी ह्या गांवांत आसा तें स्पश्ट करताले त्यो वारसो जर हें दायज जर आमी उदकान उडयलेलें जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या समाजाचो इतिहास आसा तो बी उदका पोंदा वयत जातलो. आमचे जाणटे हांगासरच्या इल्लेशे खूब कशे आसलेले आनी तितून ह्यो मुर्ती आसलेल्यो आनी ते पुजा सगळें करता ते आमी तशें चालू दवरले आनी आमचे कडेन शक्य जाता म्हणून आमी आतां व्हडलें देवूळ केलें. आमकां दिसलें की ह्यो मुर्ती आसा त्यो गाडया करून आमी विसरून घेतले आमकां म्हायती दी म्हणून ती म्हण तेणी सांगलें तुमी बाळवोस म्हणटा काय ना तो हो देव तुमच्या पुरसान तुमचो पुरुश देगेक आसा त्या पुरसान हो तुमचो देव पुजला असो कितें आनी हे तेजे सगळे बाकीचे वांगड आसा कोण आनी आमी गाड्या सांगलें आमकां तें व्हडलें करूंक जाय म्हणून व्हडलें करूंक जाय जाल्यार आमी त्या तुका थंयसर गेले आनी हें सगळें त्या मनशाक हांगा हाडलो आनी हें माप दिलें आनी आमी तें व्हडलें करून थंय आतां लायिल्लें आसा व्हडली मूर्ती. आमचे देवस्थान कमिटीन जेन्ना आमचे कडेन संपर्क साधलो ताच्या उपरांत आमी ह्यो मुर्ती व्हरपाक आयिल्ले आसा. एक गोंयान एक बरें एग्जाम्पल दिलां ती राज्य वस्तू संग्रहालयान ह्यो मुर्ती दवरपाचें तांच्यांनी ह्या देवस्थान समितीन म्हणजे एक बरें दायज अशें गोंयचें संवर्धन करपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक भ्रष्टाचारा शिवाय परवाने मेळ्ळ्यात हाचेर कोण विश्वास दवरचो ना. जबाबदार कोण हे मुखार येवपाकूच जाय नाजाल्यार आपूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक कार्यालया भायर आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. आपल्या मतदारसंघात येदी व्हडली घडणूक कशी घडली हाचे विशीं सत्य जाणून घेवपाचो आपलो अधिकार आशिल्ल्याचें मायकलान सांगलें. Incident which took place at Arpora at the Burj Club. आमी SP नोता कडेन उलयल्या आनी तेका आमी सांगला की ईदीएचो लोक आनी आख्खो संवसार गोंया आनी गोवा पुलिसांक पळयता की एक्शन कितें जातलें. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. पयलें आमी हें सांगपाची आनी उलोवपाची गरज आहा. थोडे जाण म्हणटा एक्सिडंट हें जाला म्हणजे जो उजो लागलो तो एक्सिडेंटल लागलो. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. वो उजो जो लागला हेचे फाटल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी ती कितें आहा कोण 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 जबाबदार आहा हांकां दवरपाची गरज आहा. आनी मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काडल्या की दीज इज द टीम हू इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अँड गीव द रिपोर्ट. हो रिपोर्ट येवच्या पयलीं पुलिसांनी प्रोएक्टीव रावपाची गरज आसा. पुलीस हॅव टू बी प्रोएक्टीव इन दीस मॅटर आनी पुलिसान आपलें इन्वेस्टिगेशन करून प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करून जे जी नांवां FIRान घालपाची आहा ती घालपाची गरज. हांव आनेकदां इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी. एवरीबडी इज ऑफ गोवा वॉन्ट्स टू नो एंड इंडिया पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू नो वॉट द गोवा पुलीस स्पेशली SP नॉर्थ हेचे अंडर हे इन्वेस्टिगेशन चलता तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी रिपोर्ट करून कितके जाणांक ह्या केसीन भितर घेता आनी कितके जाणांक इन्क्वायरीक आपयता आनी FIR फायल करता आनी तांकां अरेस्ट करता. लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. फ्युचर म्हणजे कोर्ट डिसायड करतलो वेदर दे आर गिल्टी ऑर नॉट. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.